तुझ्या व्हडल्या गुणाचे ओकोदिता आत्म्या मोच्या काळजांता देवाचे उपकारातो आत्म्या मोच्या काळजांता देवाचे उपकारातो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. मोगाल बाबा भयणीनो, वायटोव्या सोवे आमी सोंसणीक जाता तेन्ना आमी न्हूच फकत तांकां उत्तेजन दिता, पूण बरें करूंक तांकां उर्बा आनी नेट मेळटा. आमचो देव सोंसणीकायेचो बरें करूंक आनी जिवितांत तोखता तसली फळां दिवंक आमचे सोवे दयेन आनी सोंसणीकायेन तो वागता. हेच मनांत घेवन आयच्या सेवाधर्मांत विशय घेतला तो हो. तें आसूं दी घडयेक ताका फळ जायत. निर्फोल अंजिराच्या झाडाचे वेपारींत मेल्लोली ही उतरां. हेंच आमी आयज सेवाधर्मांत नियाळटा. देव आमचे कडल्यान बरी फळां घेवंक रावता हे वळखून घेवया आनी ह्या प्राचीत काळांत आमच्या जिविताची नवसरणी करून देवाच्या उतराचे गोठायेन जिवितांत तोखता तसली मोगाची, मोगसण्याची, सोंसणीकायेची आनी निस्वार्थपणाची फळां आमी उत्पन्न करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमची मागणी देवाक उबारुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो सेवाधर्म आमकां देवाची सोंसणीकाये विशीं, देवाची काकलुती विशीं, देवाच्या मोगा विशीं आमकां उस्कायता, आमकां जागृत करता. हो किरीत काळ, प्राचिताचो काळ आमच्याच जिविताचेर लक्ष मारून आमचें जिवीत नवसरपाचो काळ. देवान आमकां फावो केलोलो हो काळ. आनीक जायतीं जाणां आमची भाव भयणी ह्या काळाचो बरो फायदो काडून आपल्या जिवितांतले वायट पयस करून बरें जिवीत जिवंक प्रयत्न करतात. पूण जायते फावटी घडयेक ह्याच काळाचो आमी फायदो काडून आमच्याच जिविताचेर घडयेक लक्ष मारचे सुवातेर घडयेक आमी पातकान घडयेक जिवंक आमी प्रयत्न केला. जिवीत बदलूंक कसलोच आमी प्रयत्न घडयेक करूंक ना. आमच्याच जिविताचेर नदर मारून आमच्याच ह्या वायट वस्तूचेर आमचें लक्ष घालूंक आमी केलेल्या पातकाचेर, आमी आदरलेल्या वायट करणेचेर ह्या वेळार आमचें लक्ष घालून आमच्या मनांत आमची पातकां हाडुया. आनी सगल्या आमच्या पातकाची तूक धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व भरलेला देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीवून सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumia kaklutko
वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, आमच्या पातकाक लागून आमचें जिवीत निर्फोळ जाला आनी आमकां खास फावो म्हूण आमी ओळखून घेता. आमची दया कर, आमकां फावो आसलेली खास वाडय आनी तुज्या पुताच्या कोश्टा मोडना वरवीं आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी सुफळ जावं दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवट चलयता सासनाच्या सासनान. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेत्रो मिदियानाचो पुर्वीत हांचे हिंड मोइजेस राखतालो. जेत्रो मोइजेसाचो सासूपाय. मोइजेसान आपलो हिंड ओरोणें आसलें तांचे फुडें चोरूंक व्हेलो आनी होरेब ह्या देवाच्या दोंगराशी तो पावलो. थंय ताका एक उज्याच्या आकट्याचे रुपान देवदूत दिश्टी पडलो. हो उजो एका झिरकुटांतलो भायर सरतालो. मोइजेसान तो देखलो. तें झिरकूट उज्यान पेटलोलें पूण उलपन ताचो भस्म जायनासलो. मोइजेसान म्हणलें, हें झिरकूट उलपना तें ओजाप कसलें तें पळोवंक हांव वेतलों. तें ओजाप पळोवंक मोइजेस लागीं सरलो आनी सोरेश्वराक देखलो आनी त्या झिरकुटांतसून देवान ताका असो उलो केलो, मोइजेस, मोइजेस. ताणें जाप दिली, वो पळय हांव हांगा आसां. सोरेश्वरान म्हणलें, आनीक लागीं सरूं नाका. तुज्या पांयाच्यो वाणो काड, कित्याक तूं आसाय ती सुवात पवीत. सोरेश्वरान म्हणलें, तुज्या पुर्वजांचो देव हांव, अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव. हें आयकून मोइजेसान आपलें तोंड धांपलें, कित्याक देवाचेर नदर घालूंक ताका भिरांत दिसली. आनी सोरेश्वरान म्हणलें, इजिप्तांत म्हजे पोरजेचे दळदिलपण हांवें पळयलां. गुलामाशी चलयतात तांचे हातांतली मुक्त जावच्याक तिणें म्हाका उलो मारला. तो हांवें आयकला. ओय, तांच्या कोश्टां दोगांचो म्हाका खबर आसा. तिका इजिप्तकारांच्या हातांतली सोडूंक हांव आयलां आनी त्या देशांतली भायर काडून दूद आनी मोव व्हांवता तसले एका सुकेस्त आनी विशाळ देशांत तिका हाडूंक हांवें येवजिलां. तेन्ना मोइजेसान देवाक म्हणलें, म्हणटच इस्रायलाच्या पुतां दुवांशी वचून हांवें तांकां सांगचें पडलें, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण ताचें नांव कितें गाय म्हूण तें विचारीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगूं. आनी देवान मोइजेसाक सांगलें, जो आसा तो हांव.
मागीर आनीक सांगलें इस्रायलाच्या पुतांदुवांक तुवें सांगूंक जाय तें हें जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. आनी देवान आनीकय मोइजेसाक सांगलें इस्रायलाच्या पुतांदुवांक तुवें सांगूंक जाय सर्वेस्वर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. सदां सर्वदां हेंच म्हजें नांव. पिणकेचे पिणकेक ह्याच नांवान तुमी म्हाका उलो कोत्तल्यात. देवाचें उतर हें. Sogrods con valor, anima emo. सगळीं गावुया. Sogrods con valor, anima emo. ओतम्या म्हज्या सोरेश्वराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी सोबतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सोरेश्वराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जाबाव. Sogrods con valor, anima emo. तो सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत ओणांतलें निवाडटा. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवळाईचो मुकूट घालता. जाबाब. Sogrods con valor, anima emo. सोरेश्वराची कर्तुत्वान न्यायनितीची जुलूम भोगतेल्यांक तो नीट करून दिता. मोइजेसाक ताणें आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो करून दाखयल्यो. इस्रायलाच्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार आपलीं विस्मितां फांकयलीं. जबाब. Sogrods con valor, anima emo. सर्वेश्वर कोणवाळो आनी माये मोगाचो, ताचो राग चटकून पेटोना. ताचें काळीज काकलुतीचो थेवो. प्रित्मे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्यां तांय ताचो मोग. जाबाब. Sogrods con valor, anima emo. भाग्यवंत पावलून कुरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमच्या पुर्वजांक कितें जालें तें तुमी जाणो जालोली म्हाका जाय. ती सगळीं एका कुपा खाल आसलीं आनी तांणी दोर्या उतरलो. मोइजेसा सोवें तांकां सगल्यांक कुपान आनी उदकांत स्नान मेळ्ळें आनी सगळीं एकूच आत्मीक जेवण जेवलीं आनी एकूच आत्मीक पिवण पियेलीं. आपणा फाटल्यान बेतले आत्मीक कोडपाच्या ती पियेलीं आनी हें कोडप म्हणल्यार क्रिस्त. तरी आसतना तांचे मदलीं जायतीं जाणां देवाक मानली नात देखून तांची मोडी ओरोण्यांची पडली. वायट वस्तूंची तांणी आशा धरली तशी आमी दोरिना जावंक हें सोगोट आमचे देखी पासत घडलें. तांचे भितरल्यान थोड्यांनी केलें तशें तुमी गुणगुणूनय आनी भस्म करनारान तांचो नाश केलो. हें सगळें एक शिटकावणी कशी तांकां घडलें आनी कालांच्या शेवटाक जियेतोल्या आमकां शिकोवन दिवचे खातीर
ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. म्हणटोच उबो आसा म्हूण सोजमता ताणें आपूण भूंय पडना जावंक सत्राय धरची. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. म्हणटा सर्वेस्पर, सर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका बरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. थोड्या गालिलेकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयतालो त्या बैलाचे रोगोत एक केलें. ते विशीं थंय आसतल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी पोर्तिपाळ दिवन ताणें म्हणलें. अशें तांणी भोगशें पडलें देखून सगळ्या हेरा गालिलेकारां परस हे गालिलेचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता. होय, हांव तुमकां सांगता तशें न्हय. पूण जिवीत बदली ना जाशा जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. सिलोमाचो गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जीं 18 जाणां मरून गेलीं. जेरुसल्यांत रावतल्या हेरा सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसली अशें तुमकां दिसता. वय, हांव तुमकां सांगता तशें न्हय. पूण जिवीत बदली ना जाशा जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी ताणें ही वोपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकाच्या मोळ्यांत एक आंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वसयतल्याक म्हणलें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या आंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटोच हें कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक स्वाद आडयता. पूण ताणें अशी जाप दिली. दोनया ताच्या मुणाक आळें काडून ताका हांव सारें घालसोर हें वरोस ती आसूं दी. गुडयेक ताका फळ जाय ना तर मागीर कातूर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, द डालस मॉर्निंग न्यूज हो एक अमेरिकाचो न्यूज पेपर वर्तमानपत्र आनी कांय वर्सां फाटीं एक फोटो ह्या वर्तमानपत्राचेर छापून आयलो. हो फोटो म्हणल्यार प्रिजनर्स जे जेलीन कैदी आसात ह्या भावाचो. हे भाव वर्क रिलीज प्रोग्राम करताले. म्हणल्यार प्रेसवांत रावन थोडे म्हयने जाल्ले उपरांत तांकां उमकें काम करूंक घुडे खंयसरूय एके सुवातीचेर धाडटाले. आनी कसलें काम हे भाव करताले काय, जेलींत सावन एका दिसाक ते एक मोडलोलें गोर सारकें करताले. हें गोर ह्या गांवांत शारांत आसतलें तें मोडून पडलेलें. कोणाकूच ह्या घराची खबर नासली. पूण कोणें तरी येवजिलें हें गोर इतलें सोबीत आसतलें, हें गोर नव्यान नेटयल्यार काय बरें जावपाचें आनी ह्याच खातीर हें गोर परतून बांदपाची जबाबदारी ह्या कैद्यांक प्रेसवान आसतल्या ह्या भावांक दिलोली. आनी होच फोटो ह्या न्यूज पेपरान छापून हाडलेलो. आनी हो छापून हाडल्या उपरांत सोबार दिसांनी एका ह्या कैद्यान ह्या वर्तमानपत्राच्या एडिटराक एक चीट बरयली. ताणें ताका म्हणलें, 18 म्हयने आदीं हांवूय अशेंच एक मोडलोलें गोर कसो आसलो. म्हजो फोटो तुज्याच ह्या वर्तमानपत्राचेर आयलोलो जेन्ना म्हजेर फॉर्मोण पडलेलें. जेन्ना हांव कैदी कसो जाल्लो तेन्ना ह्याच वर्तमानपत्राचेर हांव एक प्रिजनर कसो, हांव एक कैदी कसो म्हजो फोटो आयलोलो. आनी आज म्हाका खुशालकाय भोगता, कारण आज एक बरो वावर करता म्हूण ह्या तुज्या वर्तमानपत्राचेर म्हजो फोटो आयला. ह्या प्रेसवांत आयला तेन्ना हांवें म्हज्याच जिविताचेर नियाळ केलो आनी जेजू क्रिस्तान म्हजें जिवीत बदल्लें आनी हांव एक नवें जिवीत सुरू करूंक प्रयत्न करता, वावर करता.
प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयची तिनूय वाचपां आयचो सेवा धर्म आमकां देवाचे काकलुतीचेर, देवाचे दयेचेर, देवाच्या मोगाचेर आमचें मन ओडटा. आयज जेजू एक अंजिराच्या झाडाची वोपार आमकां सांगता. निरफळ अंजिराचें झाड तें. हे झाडाक खरें म्हणल्यार अंजिरां जावंक जाय आसलीं, पूण आयचें हें शुभ वर्तमान आमकां देवाच्या 3 गुणाचेर आमकां नियाळ करूंक आपयता. पयलें म्हणल्यार देवाची न्हीद. अंजिराचें झाड भाव भयणीनो वर्साक 3 पावटी पिकावळ दितालें. जुनाच्या म्हयन्यान, आगोस्ताच्या म्हयन्यांत आनी सेप्टेंबराच्या म्हयन्यांत. हें अंजिराचें झाड वर्साक 3 पावटी पिकावळ दितालें तें, पूण हें निरफळ अंजिराचें झाड 3 वर्सां लेगून कांयच पिकावळ दिना. एकूय अंजीर ह्या झाडाक जायना. आनी ह्याच खातीर हो मोळ्याचो दोनी येता आनी म्हणटा हे 3 वर्सां जालीं ताका कांयच एक अंजिराचें झाड जायना, तर हें कातरून उडय. भाव भयणीनो, हें अंजिराचें झाड म्हणल्यार इस्रायल पोरसा. आनी हीच खबर आमकां आयच्या पयल्या वाचपान मेळटली. देव इस्रायल पोरचेक तांणी विचून काडलेली पोरसा. एक अंजिराचें झाड कांय बरे भाशेन रोयता ते भाशेन सारें घालून ताका आळोंबे घालून देवान हे इस्रायल पोरचेक राखली, सांबाळली. कितलो लोक हे इस्रायल पोरचेक आक्रमण करूंक सोदतालो, तांचेर वायट करूंक सोदतालो, पूण देवान तांकां राखली. ओरोण्यान तांकां माना दिलें, तांकां मागता तितलेंय दिलें. एक बरें झाड जातलें हीच देवाची येवजण आसली. पूण जेन्ना फळां दिवपाचो वेळ आयलो, जेन्ना देवाक विस्वाशी रावपाचो वेळ आयलो, तेन्ना ही इस्रायल पोरसा देवादावन पयस गेली. आनी हीच खबर एका अंजिराच्या खाणयेंतल्यान जेजू आज आपल्या शिसांक सांगूंक सोदता. दुसरे सुवातेर भाव भयणो आमकां मेळटा ती म्हणल्यार देवाची सोंसणीकाय. सांगला ते भाशेन हें अंजिराचें झाड 3 पावटी ताणें फळां दिवंक जाय आसली. कितलो वावर हो मोळो वसयतलो ह्या अंजिराच्या झाडाक करतालो. आनी काताय जेन्ना दोनी आयलो तेन्ना हीच सोंसणीकाय ह्या दोनयाक सांबाळूंक हो वळो वसयतलो मनीस ताका म्हणटा. आनीक एकूच वरोस म्हाका आनीक दी, हांव ताका आळोंबे काडटा, ताच्या मुळाक हांव सारें घालता आनी पळयता आनीक फळां तें अंजिराचें झाड दिता जाल्यार. जरी तर तें फळां दिना जाल्यार फुडल्या वर्साक तूं तें कातरून उडय. भाव भयणीनो, ही 3 वर्सां म्हणल्यार आमी इस्रायल पोरचेच्या जिवितान पळयता. म्हणल्यार द बेबुलोनियन एक्झायल. हें बेबुलोन म्हणल्यार एक व्हडलें शार आसलें आनी ह्या शारान इस्रायल पोरचेचें निसंतोन केलें. देवान इस्रायल पोरचेक जायतो काळ दिलोलो आपलें जिवीत बदलूंक. ही 3 वर्सां म्हणल्यार हेच इस्रायल पोरचेच्या जिवितांतले काळ. म्हणल्यार बाबिलोन निर्वाशी जावंक व्हरतलो तो पयलो काळ, बिफोर द बेबुलोनियन एक्झायल. दुसरें म्हणल्यार द बेबुलोनियन एक्झायल आनी उपरांत म्हणल्यार आफ्टर द बेबुलोनियन एक्झायल. ही 3 वर्सां आमी सोर करूंक जाता जेजूच्या जिविताक. आमी जाणाव जेजून आपली पब्लीक मिनिस्ट्री सुरू केली 30 वर्सांचे पिरायेर आनी 3 वर्सां देवाचें राज ताणें परगटलें. तर ही 3 वर्सां आमी सोर करूंक जाता. हेच जेजूच्या 3 वर्सांचे जेन्ना जेजून ह्याच जुदेवांक आनी सगळ्या लोकांक आपलें मन बदलूंक प्रयत्न केलो. आनी तिसरे सुवातेर आमी पळोवंक जाता भाव भयणीनो देवाची सुट्टी. ही शुभ वर्तमान आमकां मेळटा. होच मोळ्याचो दोनी आपूण खूद पळोवंक येता हे अंजिराचें झाड कोण परी आनी कितें तें करता तें. आनी हेच भाशेन आमची सोण्याकल्याची सुट्टी जातली. देव खूद पळोवंक येतलो हांवें हें अंजिराचें झाड जें रोयलोलें ती आज कसलीं फळां दिता तें. भाव भयणीनो, आयचे हे वोपारींतल्यान आमकां जायती शिकवण आयच्या दिसाक आमी घेवंक जाता. हें अंजिराचें झाड म्हणल्यार हांव आनीक तूं. आनीक आज जेजू आमकां पळोवंक येता. हें अंजिराचें झाड जें हांवें रोयलोलें, जाणें वर्साक 3 पावटी फळां दिवंक जाय आसलीं, तें आज कसलीं फळां दिता काय.
आज जेजू म्हज्या जिविताचेर नदर मारून कितें पळयता काय, कसलीं फळां आज जेजू पळयता. थंय म्हज्या जिवितांत मोगाची, काकलुतीची, दोयेची, बोगसण्याची, कुशालकायेची फळां आज जेजूक दिसून येतात काय म्हज्या जिवितांत राग, दुस्मानकाय, क्रोध, वायट वर्णावण्यो, कुडीची आशा, असली वायट फळां आज जेजू पळयता काय. आमच्याच जिविताचेर भाव भयणो आमी लक्ष घालून पळोवया. दुसरे सुवातेर भाव भयणो आज शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा, थंय हो दोनी ताका एक शिडकावणी दिता. जरी तर फुडल्या वर्साक येता तेन्ना म्हाका अंजिराचें झाड मेळनात जाल्यार हें कातरून उडोवंक परवानगी तो ताका दिता. आज भाव भयणो असलीच शिडकावणी आमकां ह्या प्राचिताच्या काळान मेळटा. कितली वाचपां आमी आयकतल्या, कितल्यो कुर्साच्यो वाटो आमी करतल्या, मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेतल्या, तितले फावटी ही शिडकावणी आमच्या कानार पडटली. ही शिडकावणी घेवंक हांव आनी तूं तयार आसा काय. तिसरे सुवातेर भाव भयणो हो मळो वसयतलो ह्या दुनयाक एक विनंती करता, तूं कातरी नाका आनीक मातसो वेळ लागीं राव. आनी भाव भयणो होच मळो वसयतलो म्हणल्यार आमचो जेजू क्रिस्त. ही इस्रायल पोरसां हे जुदेव तांचेर निसंटन येवपाचें आसलें. हे रोमकाराच्या आदीन ते आसले आनीक इन द इयर 17 AD रोमकारान सगळें तांचें निसंटन केलोलें. पूण जेजू एक बरो गवळी कसो म्हणटा, आपूण येवन पळयता, कितेंय करून पळयता, हें मन बदलता जाल्यार पळयता. आज भाव भयणो जेजू तुजी आनी म्हजे पासत हीच विनंती देवा लागीं करता. जेजू आमकां जायत्यो संदी दिवंक सोदता. आतां खात्री नाका, हांव पळयता हो म्हजो आपुरबायचो पूत, म्हजी तूं मन बदलता जाल्यार हांव पळयता. मन जरी तर बदलना जाल्यार उपरांत तूं कातरून उडय. भाव भयणो आमच्या पुवीत सोबीच्या इतिहासांत एक सांत आसा. तिची परब जबरशी आमी करिना. तिचें नांव आमी आयकलां जाल्यार आमी नाम नकलो. तिचें नांव म्हळ्यार सेंट मॅरी ऑफ इजिप्ट. ही सांत भोग 4थ्या शेंकड्यांतली. 12 वर्सांची पिरायेर जावन कुडीचो धंदो करूंक तिणें सुरू केलें. 17 वर्सां एक प्रॉस्टिट्यूट कशी कुडीचो धंदो ती करताली. आनी एका दिसाक लोक जेरुसल्यांत जेजूचे कुर्साचे इमाजीक, जी जेजू मेलोलो ते इमाजीक भेट करूंक वेतालो म्हूण, पिलग्रिमेजीक वतालो म्हूण तिणें म्हणलें हांवूय वेतोली. तिचें मन आसलें न्हय जेजूचे रेलिकेचो उमाव घेवंक, पूण थंयसर आपल्याचो हो धंदो आनीक चडोवंक आनी वाडोवंक. आनी ह्याच मनान ही ओस्तरी दुसऱ्या लोकां सांगाता गेली. आनी जेन्ना फिरगोचेचे भायर ती पावली, फिरगोचेन भितर सरूंक सोदताली तेन्ना तिणें कशेंच जायना जालें. पयले फावट आपलें पावल इगोर्जेन मारूंक सोदताली, पूण एक फोर्स तिका फाटीं दवरतालो. कसोच तिका फिरगोचेन भितर सरूंक दिनासलो. 2 फावटी, 3 फावटी, 4 फावटी तिणें प्रयत्न केलो. आनी भाव भयणो आपूण फिरगोचेन भितर सरूंक सोदता, पूण आपणाच्यान जायना म्हूण तिका खूब दूख भोगली. आनी फिरगोचेच्या एका कोणशाक वचूंक ती खूब रडूंक लागली. आनी रडटा म्हणसर तिच्या दोळ्या सामकार आसलेल्या सायबीण मायच्या मुर्तीचेर तिची नदर गेली. आनी दोळ्यांनी दुकां गळून तिणें म्हणलें, सायबीण माय, हांव तुजे लागीं मागतां, जरी तर तूं म्हाका एकूच फावटी हे फिरगोचेन भितर सरूंक दी जाल्यार हांव म्हजें जिवीत बदलतली. आनी भाव भयणो सायबीण मायन ही आपले दुयेचेर आपली दोळ्यार दिश्ट घाली आनी ही ओस्तरेन फिरगोचेन आपलें पावल मारलें. आनी जेन्ना जेजूचे इमाजीचो रेलिकेचो तिणें उमाव घेतलो तेन्ना जेन्ना भायर सरून वेताली तेका एक आवाज आयकूंक येयलो. ह्या आवाजान म्हळ्यार तूं जॉर्दान नदीशी वच आनी एक एकसुरें जिवीत सार. आनी जेन्ना ही सेंट मॅरी ऑफ इजिप्ट जॉर्दान नदीशी पावली तेन्ना थंय एक फिरगोस आसली जुआंव बावतिस्ताक भेटयलोली. तिणें ते फिरगोशेन घेतले आनी कुमयाव घेतलो. आनी उपरांत ही जॉर्दान नदी पार करून 47 इयर्स 40 आनी 7 वर्सां अरण्यांत एकसुरें जिवीत तिणें सारलें. आनी थंय अरण्यांत तिका एक भाग्यवंत पाद्री मेळ्ळो.
आनी तिणें म्हणलें तूं म्हाका मोंडी थर्सडे येता तेन्ना ह्याच सुवातेचेर म्हाका कुमयाव घेवन हाड. आनी भाव भयणीनो, हो पाद्री तिका मोंडी थर्सडे हो कुमयाव घेवन आयलो. आनी तेन्ना परतून तिणें ताका म्हणलें दुसऱ्या वर्साकूय ह्याच दिसाक तूं म्हाका कुमयाव घेवन ये. आनी जेन्ना हो पाद्री दुसऱ्या वर्साक गेलो तेन्ना ती सोंपलोली, तिची कूड थंयसर आसली आनी कुडीचे सायडीक तिणें बरयलोलें तुवें म्हाका कुमयाव निमाणे पावटी दिलो तेन्ना ह्या दिसाक हांव सोंपली. जेजूची कूड आनी रोगत शेवन हांवें ह्या संवसाराक हांव उतरली. भाव भयणीनो, हे सांताचे भाशेन जायते जाणां आमी आमचें जिवीत ह्या प्राचीत काळान बदलूंक सोदता. अशें म्हणटात एवरी सेंट, एवरी सिनर हॅज अ पास्ट, एवरी सेंट हॅज अ फ्युचर. जायतीं जाणां ह्या प्राचीत काळान जायती बोर घालून आपल्या जिविताचेर नदर मारतात. एक भाव म्हाका अशें म्हणटालो कुमसाराक आयलो तेन्ना, फादर हांव म्हजें जिवीत बरे भाशेन जिवंक जायतो प्रयत्न करतां. दर दिसाक ह्यो बऱ्यो कोरण्यो करून देवाचें उतर वाचून मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक हांव प्रयत्न करतां आनी खऱ्यांनीच देवाक मानता ते भाशेन हांव जिवीत जिवंक प्रयत्न करतां. पूण म्हज्या जिवितांत एकूच वस्त म्हाका खूब सदायता, त्रास दिता. हांव जेजूक सांगता, जेजू जरी तर ही वस्त तुवें म्हज्या जिवितांतली काडून उडयली जाल्यार हांव खऱ्यांनीच एक भाग्यवान जातलो. पूण तो म्हणटा भाव भयणीनो, खूब ही वस्त, खूब हे ताची एक पातोक ताका खूब त्रास करता. पूण भाव भयणीनो, हो मनीस फाटीं सरना, दर दिसाक प्रयत्न करता हे आपले वायट संवयाचेर जैत व्हरूंक, हे वायट संवय न्हवसरूंक आनी एक बरें जिवीत जिवंक. आयज भाव भयणीनो, हे मनशा भाशेन कितलीं जाणां आमचे भाव भयणी आसात, खऱ्यांनीच आपलें जिवीत बदलूंक ती सोदतात. खऱ्यांनीच आपलें जिवीत जेजूच्या हातान घालूंक एक नवें जिवीत सुरू करूंक ती प्रयत्न करतात. आनी हो काळ प्राचिताचो काळ असलोच काळ, आमचें जिवीत न्हवसरून बरें जिवीत आपणावपाचो काळ. आनीक जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान परतून परतून उगडास करतलो. जरी तर तुमी जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार ओरोण्यांत जे भाशेन इस्रायल परस जामेली तशींच तुमी मरतल्यात म्हूण जेजू आज आमकां सगल्यांक शिडकावणी दिता. आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या अल्तारार उड्या सोरे रुपान येतलो. तर आमच्याच जिविताचेर आमी नदर मारून खंय वांकडे आसा ते आमी परतून नितळ करून एक बरें जिवीत जिवंक ह्या अल्तारार उड्या सोरे रुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्या पावार्थाची उच्चारणी करून आमी म्हणुया. सोत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मरिताय सोडलो, पोंचल्या ताका ताणें गोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपलो, तो मेल्ल्या मरे देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्व पदवेदार देंवपाच्या उस्याक बसला, थंय तां जिव्याची आनी मेल्ल्याची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकदार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. ह्या वेळार आमच्यो गोरसो आनी आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. दोगतात तसली फॉलां दिवंक हांवें तुमकां नेमल्यात. ही जेजूची उतरां आमच्या धोर्मीक वडिलांनी खोलायेन मानून घेवन आपल्या जिविताची चाली आनी मुन्यारपणा वरवीं पवित्र सोबेन तोगतात तसली फॉलां ताणें उत्पन्न करूंक देवा लागीं मागुया. Gloria al Padre.
प्रामाणिकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी. ही जेजूची शिकवण दर एका राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या काळजांत कोंचून प्रामाणिकपणान जिवन प्रामाणिकपणाची फळां समाजांत निर्माण करूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. जेजूच्या पांया सरशी हाडलोल्या सगल्या बोलिकारांक जेजून हात लावन बरी केली. हे पवित्र पुस्तकांतले सोद पिडेंत आसलोल्या आमच्या भाव भयण्यांनी नियाळूंक आनी मागण्या वरवीं आपले पिडेंत जेजूचे बोल आनी पेकोवणी सोडूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. बरें झाड बरी फळां दिता. ही जेजूची उतरां आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या जिवितांत लावंक आनी आपल्या जिविताचेर खोल नियाळ करून वायट जिवीत पयसावंक आनी बऱ्या आनी देखीवन जिविता वरवीं कुटुंबांत समाजांत आनी पवित्र सोबेंत बरी फळां दिवंक ती बारी वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. आयचे मिसाचें बलिदान देवाक आर्गां दिवन भेटयता मारिया फेर्नांडीस. तो देवान तिचेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालो म्हणून मागतना आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समारंभता मोरिना सुकोरिना बरेटो, विल्सन मिनेसीस, स्वेला मोंतेरो, फ्रांसिस्को झेवियर रॉड्रिगीस. तो तांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घातल्या प्रमाण आमी मागुया. सुर्गीच्या मोगाळ बाबा आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. प्राचीत काळान आमच्याच जिविताचेर आमी लक्ष मारून आमचें जिवीत नवसरूंक एक नवें जिवीत जिवंक तुजे कृपेन जाणवायन आमकां बोर म्हूण आमी मागता. हे मागणी आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार गायन गावुया. बेदीचे रुंड्या सोवे C43 पेज 46. C43 पेज 46. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा सोगल्यांच्या दयाळ बाबा,
ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन आमा पातक्याचेर तुजी करुणायेची दिश्ट घात आनी आमच्याच पातकाचें बोगसणें आमी मागतना आमच्या भाव भयणींनी आमचेर केल्ले गुन्यांव कुशीन बोगसूंक आमकां करपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी तीन सर्वेस्पराक मागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर्व काळ्या सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सामरिकान बायले लागीं आपणाक पिवूंक उदक मागलें तेन्ना तिच्या मनांत चिसून भावार्थ उपसयलो आनी तिच्या भावार्थाची इतली ताका तान लागली की ही आपली तान भागोवंक तिच्या काळजांत ताणें देवाचो मोगाचो उसो पेटयलो देखून आमी तुका दिनवास जावं आनी देवदूतां बरोबर तुजें मोहिमेचें किर्तन निरंतरी गायता गरज पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरराचें हें रोगत पातकाच्या बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Vartaco gut porgotuja. Sumia Gesù mio lokata ani ekashit le pieta itle povi tu voi povane so ami tuje moror porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवास जावं आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापाक फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती भाग्यून सुजे तिचो पुती
बागेवन धर्म दिता बागेवन सुसेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वाडो दी तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्व दोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां कांय दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या जेण्याक आमी बोरवाशान उद्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणात सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राज ओड चलयताय सासणाच्या सासनाक सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली शिळेच्या शोणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेलार गायन गावुया जेजू दाखवेल आमी फांटे D14 पेज 54 D14 पेज 54 Ci
गावात मोजे सोबे आमुय रावता तुमचे सोबे ओ कोदोशे जिवीत तुमचे सुपा पोळी सुफल जातले जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी मोजे वीरे जिवीत तुमचे सारकेच विफो सारकेच विहिते मोजे सोबे आखे जिणे बरोन येतले मोजे जातले जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. दोयल बाबा, देवीक जिविताचें जेवण आमी घेतलां आनी ह्या संवसारांत आसतना सुर्गीच्या उंड्यान आमी दादोशी जाल्या. तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळे तें देवीक जिवीत मोगाच्या कोळण्यांनी सुफळ जावं दी. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. फाटल्या आयताराक दोरमदान जालां 65,000, बुधवारा दीस 8,950, शुक्रारा दीस 8,570. आज प्राशीत काळाचो तिसरो आयतार सांजेर 5:30 वाजता पास जेजूच्या कोश्टांचे नियाळ. एप्रील माय म्हयन्यांत लग्न जावंक सोदता तांकां मॅरेज इन्स्ट्रक्शन सुरू जाता सोमारा दीस जावन वांटो घेवंक कंपल्सरी. शुक्रारा दीस मार्साचे 25वेर देवाचो पूत मनीस जावपाचे विसपी एनाउन्सिएशन ऑफ अ लॉर्ड हितोपाशीक बरोवप. त्या दिसा इगोर्जे भायर व्यासाग्र खुर्साची वाट सांजे 5:30 वाजता उपरांत मीस. मांडावळ करूंक व्हडलें बाट 1, 2, 3 केरांत आनी पाद्री बाट. सोनवारा दीस मार्साचे 26वेर सांजेर इंग्लीश भाशेन खुर्साची वाट फिरकोचेंत आनी उपरांत मीस. फाटल्या सातोळ्यांत आमची 30 फिरगोजकारां पादविकारां सांगता आनी SSCP वांगड्या सांगता करुणालया ह्या जाणट्याच्या घरांक भेट दिवंक होम फॉर द पुअर एंड डेस्टिट्यूट बेलगांव हांगासर एक रात 100 जाणट्या सांगताक ती रावली. तुमी दिलेल्यो वस्तू तशेंच कपडे तांकां भेटयल्यात. तशेंच 80,000 दान तांकां फावो केलां. ह्या घरांत जायतीं गोंयचीं भाव भयणी बिराड घेवन आसात. प्राचीत काळांत तांचो उगडास आमी करुया. फाटल्या सातोळ्यांत आमचे इगुर्जेन 3 दिसांचो इंग्लीश भाशेन रितीर जालो. जायत्यांनी वांटो घेतलो. आमचे दिनवास फादर रॉनी डॉमिनिकन प्रिस्ट आनी ताचे टीम हांकां. तशेंच हो रितीर करूंक आदार दितल्यांक सगल्यांक आमी दिनवासता. ह्या सातोळ्यांत हांव दर बुधवाराक आनी दर शुक्राराक सांजेर 4:30 ते 5:30 वाजता फिरगोशेंत कुमसारा आसतली. कोणाकूय खुशी आसल्यार वांटो घेवचो. तशेंच दर शुक्राराक
कावन्सिलींग आमी सुरू करतले सकाळी 10 ते 1 पर्यंत. मार्चाचे 23वेर आनी 24वेर आमच्या वारडांत डिनरीत रिबांदर आनी सांताक्रूज सांजेर 5 ते 8 पर्यंत कुमसार आसतली. एप्रिलाचे 30वेर आमची फिरकोजेची संगीताची सांज कोरकादार सांजेर 7 वाजता. तुमचो तेंगो ह्या कार्यावळीक आमी मागता. फुडल्या सोनवारा दीस इंग्लीश मिस जातूच इगोर्जेची साफाय करूंक आनी फुडल्या आयताराची मिसाची मांडावळ करूंक नोमशींत पियाले मोरोण चिलाले आनी फ्रांस जाले. बाबूनो कोवीड काळाक लागून फिरकोजीची साफाय जी वाड्यानी आमी घालताले ती आमी बंद दवरलेली. पूण आतां नव्यान आमी सुरू करता देखून फिरकोस आमची उदक्यो केल्या. आमची फिरकोस नव्यान आमी नेटयल्या आनीक हो वावर आमचो जण एकल्याचो आमची फिरकोस नितोळ आमी सांबाळूं. तर ह्याच खातीर फुडल्या सोनवाराक जावन जी कोण आयताराची मिसाची मांडावळ करूंक आसात तांणी येवन फिरकोस साफ करूंक आमी मागता. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस नोमशींत, दुसरे मीस पियाले मोरोड आनी सांजेर जिलाले आनी फ्रांस जाले. सगळी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देवबाप आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटा गायन गावुया पोवीट बेट मिसाची F17 पेज 93 F17 पेज 93.